तुझो वैभव. हे मिसाचे बलिदान आम्ही ह्या वेळार आराम करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, इगस्मतेन येदळूस पेंतेकोस्ताची परब आचरण केल्या आनी ह्या परबेंत आमी पवित्र आत्म्याक आमचेर मागला. आमी सर्वांनी जेजू जिवंत जाल्ली पास्काची परब आचरण केली आनी जेजू आमच्या पासत पवित्र आत्म्याक बसयलेले आनी तशेंच त्या पवित्र आत्म्यांतावन आमकां जायती बाचावी मेळ्ळ्या. देवाची मोगाची भुरगीं आमी जाल्या. आमकां सर्वांक एक बुजवणदार जावन जेजून आमकां पवित्र आत्मो बसयलेलो आनी होच पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांक पासत विनंती करता. विनवणेकार तो जावन आसा आनी सर कश्टांत आमचो सांगात तो दिता. आज प्रत्येक तरान आमी ह्या देवतेंपलांत हजर आसतना मागया ह्या पवित्र आत्म्या लागीं आमचे पासत विनंती करूं आनी तशेंच आमच्या सर्व गरजांक पावोवंक. आनी जर आमी पवित्र आत्म्या विरोध कसलीं पातकां केल्यांत, देवाचें उतर आमी पाळिनासतना पातकां केल्यांत, ह्या वेळार आमी देवातावन बोगसणी मागया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनात चिंतून तोंडानुसार वायट धरून आनी बरें जालो हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगूड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच तुमकां मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया कागुत, सोमिया कागुत, Krista kagut ke, Krista kagut ke, Sophia kagut ke, Sophia kagut ke. प्रार्थुया. ह्या वेळार वेदी मुखार आमची सर्व मागणी आमी देवाक पेटोवया. भोवरत्या देवा, आमच्या महिमेंत बापा, पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी देवून येवन आनी आमचे भितर रावून तुजे महिमेचे मंदिर तूं आमकां करूं. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू दी तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. प्रामाणीक काळजाचो जा आनी थीर राव आनी विघ्नांच्या वेळार भिये नाका. तुवें तुजे दीस सुखान संपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. जें सगळें तुजेर येता ताचो स्विकार कर. तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा, कित्याक भंगार उज्यान घालून तपासतात आनी देवाक मानवतल्या मनशांक कश्टांच्या आकट्यान. ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरवसो दवर. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो ताचे काकुळटीचेर भरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांकडी वाट धरिनाकात. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां चुकचें ना. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो बऱ्या वस्तूंक ससनाच्या संतोशाक आनी काकुळटीक आशेवन रावा. आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी पळया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला.
तिरासनेन ताका भियोन चलतल्याक ताणें केन्ना तरी सांडला, ताका उलो मारतल्याक ताणें केन्ना तरी सोडला, कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळटार. तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. धिक्कार भिवकुऱ्या काळजांक आनी उदासीन हातांक आनी दोन मार्गांनी चलतल्या पातक्याक. धिक्कार विश्वास आणलेल्या उदासीन काळजाक ताका कसलोच आसरो मेळचो ना. देवाचें उतार हें. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचे आशीर्वाद घालो. सर्वेस्पराचेर फाटीं राव आनी बरे आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तुजी येतलो. सर्वेस्परा सवे आसूं सगळो तुजो संतोष. तेन्ना तुज्या काळजाचे अंतरे बागयतलो. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचे आशीर्वाद घालो. बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव ताचो शाश्वताय जावं पावतलो. कश्टा आनवराच्या वेळांनी घाबरची ना. दुकोळांच्या दिसांनी पर्यंत गांवचे ताका उणे पडचे ना. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचे आशीर्वाद घालो. आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचे आशीर्वाद घालो. Alleluia, 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 Alleluia. उत्तर सोम्या तुझे सदा वार्ता सस्तीची विदिता. सगळी वाटे उस्वाड पामता जिने कादार दिता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सामर्थ्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आनी ताचे शिष्य गलिलेयांतल्यान उतरतले. ते वेतात ते कोणाकच कळीत जावचे ताका नाका आसलें. कित्याक ताच्या शिष्यांक तो शिकयत अशें सांगतालो, मनशा पुताक धरून लोकांच्या हातांत दिताले आनी ते ताका जिवेशे मारताले. पूण जिवेशे मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूं की तांणी धैर्य घेतलें ना. ते कफरनाहूम येवन पावले
आनी घरा भोंवतस तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिष्यां लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण उड म्हणून वाटेर आसतना ताणें एकामेका तर्क केल्लें. तेव्हा तो बसलो आनी बारांक आपणासशी आपोवन तांच्या लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सट्टांच्या की निमाणो जायजय आनी सट्टांचो साकर जायजय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगांत ताणें उबो केलो आनी ताका पुटलून धरून तांच्या लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवें घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाठयलेल्याक घेता. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, वंदन जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भोवनो आनी भयणीनो, आयची ही देवसुतेची उतरां आमी प्रत्येक तरान आयकली ह्या पयल्या वचपांत तशेंच वांजेलांत. ही आयकतना एक पोरणी काणी म्हाका उडासाक येता. एक संन्यासी आसलो आनी तो दुसऱ्यांक पालो दिवन वखद करतालो आनी तो वखद करूंक एक पात्राचो उपयोग तो करतालो. आनी अशें जायतीं वर्सां ताणें जायत्यांक बरें केलें आनी जायते लोक ताचे लागीं बरे जावंक येतालो. अशें आसता एक दीस एक व्यापारी थंयसर वखद घेवंक त्या संन्यासा लागीं येता आनी थंयसर तशा घरा बसून वखद कशें करता तें सगळें पळयता आनी हांणी उपयोग करच्या त्या पात्राचेर ताची दिश्ट वेता. आनी तो मनीस, तो व्यापारी सवकास तो फातर हातान घेवन ताचें परीक्षण करता आनी केल्लेंच ताका अजाप जाता आनी म्हणटा त्या संन्यासीक, संन्यासी तुका कळीत आसा की हो फातर कसलो म्हणून. संवसारांत अती मोलादीक फातर हो जावन आसा आनी तो फातर तूं हो पालो धाडोवंक उपयोग करताय. जर तूं म्हाका हो फातर दिशी जाल्यार हांव तुका ताच्या बदलाक कितलें आयवज जाय तें सगळें हांव तुका दितालो. तुवें तो वखद दिवन जिवनची कांयच गरज तुका पडची ना. हो संन्यासी ताका पळय लागलो आनी म्हणालो, घे हो फातर, म्हाका कितेंच तुज्या हातान फाटी नाका. आनी तेन्ना हो फातर घेवन हो मनीस वेता आनी उपरांत एक हप्त्या उपरांत तो मनीस परतून फाटी येता होच फातर घेवन. आनी तो वेपारी म्हणटा संन्यासीक, घे तुजो फातर, म्हाका हो फातर नाका. म्हज्या जिवितांत समाधान आसलें आनी थंयसर इल्लीशी पिडा शिडा आसली, हांव तुज्या लागीं आयिल्लो. पूण जेन्ना हांवें हो फातर घेवन घरा गेलो म्हाका रातीची न्हीद पडना, कित्याक हो मोलादीक फातर म्हजे तावन कोण व्हरीत म्हणून म्हाका खंत आसली आनी हेच खातीर म्हाका राती न्हीद पडोंक ना. आनी फाटल्या एका हप्त्या तावन हांव उळवळून आसा, घे तुजो फातर, म्हाका समाधान म्हजें पाटीन दी. मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचलें, देव म्हणटा हे संवसाराची आशा तूं करिनाका, बगार देवाक तूं सोद. जर तर संवसाराची आशा तूं करताय, देवाक सोदिनाय तर समाधान तुका आसचें ना. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान गेल्या. आमी वेताना आमकां कळीत आसतना पूण अकरेक कळीत जाता कितेंच आसलें सगळें व्यर्थ जावन आसा. मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी आमच्याच गांवांत, आमच्याच देशांत तशेंच परगांवांनी पळयता जायतो लोक अधिकारा खातीर कितेंय करूंक शकता. आमच्याच दोळ्यांनी आनी तशेंच आमच्या कानांनी आमी आयकलां. कोणाचें नांव हांव काडिना, तरी आमी पळयलां अधिकारा खातीर कितेंच लोक करूंक शकता. सत आसलें फटी आनी फटी आसलें सत करूंक शकता. आज ह्या संवसारांत जर आमी पळयता, जर आमी तशेंच जावन आसा, आमची क्रिस्तांव बर्ज आमी तशीं जावन आसा, तर आमकांय समाधान आसचें ना. जायते जण हांगासर आशिल्ले
जायते अधिकारी आसले पूण जेन्ना पिडा शिडा तांकां आयिल्ली आनी ते मरण पावले कांयच ते व्हरून वचोंक आनी हांकां पळयले दुसरे बदलो नात आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी चिंताव आमी सस्नाक जियेता पूण जेन्ना मरण आमकां येता आमकां कळीत आसा जो मनीस ह्या संवसारांत जल्मता ताका एक दीस मरूंक आसा आज पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तुमी पयलें देवा थंय रावा आनी जें कितें देवाचें आसा तें तुमी आपणाचें करून घेया आनी जर तुमी देवाचेर विश्वास दवरतात तर तुमी कितेंच ह्या संवसारांत उगडावचें नात मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो आयच्या ह्या वांजेलांत जेजू एक उरतें उदाहरण दिता एका भुरग्याचें जेन्ना एका भुरग्याक ताणें मुखार हाडलें आनी म्हळें तुमी जर तर ह्या भुरग्या बरी जाता जाल्यार तुमकां सर्गींचें राज आसतलें जर तुमी ह्या भुरग्यां बरी नात तर तुमी सर्गींच्या राजांतून जायते पयस वेतेल्यात जायते फावटी आमी आमच्या नांवा खातीर जायतें करता जर हांवें कांय फिरगर्जेंत सहायक वेगार जावन आसलो मुंबयंत हांगासर डिवायन कॉल सेंटर येवच्या पयलें थंयसर 2 वर्सां हांव आसलो आनी हर एका फंक्शना वेळार जायतो लोक आदार दितालो आनी आमी हे कोर्स आमच्या विगारान सगळ्यांची नांवां काडून तांकां शबासकी पटयलेली पूण त्या दिसा त्या वेळार जायते कश्ट विगाराक आयले आनी उपरांत आमी कोणाची नांवां काडची बंद केली आमी पयले फावटी पास्क परब जाल्लेंच सगळ्यांची नांवां काडलीं पत्राबान आनी उपरांत दुसऱ्या दिसा फोन कॉलां येवंक सुरू जालें आनी म्हळें त्या फोन कॉलान आसले व्यक्ती पत्राबा लागीं म्हणटाले फादर हांवें इतलें इगर्जे खातीर काम केलें वता बराक हांव इगर्जेच्या वरांडार आसलो जायतें काम हांवें केलें पूण सगळ्यांची नांवां काडलीं म्हजें नांव तुवें काडूंक नाय म्हाका कांय नांव नाका तरी तुका इल्लेशें म्हणी समजून आसलें तर नांव काडतो आसलोय आमी चिंतलें मनीस कित्याक काम करता मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो जायते फावटी आमी संवसारांत व्हड जावंक आशेता जर कोणाचें नांव आमी काडटा तांकां उरतो आनंद भोगता आनी हेंच आमी पळयता आमच्या जिवितांत नांवा खातीर मनीस कितेंय करूंक शकता आज जर तर आमी ह्या देवाच्या उतराचेर पातयणी दवरता जेजू म्हणटा जो मनीस ल्हान जाता ताका आमी उरतो करता जो मनीस खालतो जाता ताका देव उरतो करतलो आनी हेंच आमच्या जिवितांत जायते जाणांनी पळयलां मदर तेरेसाच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार ती स्त्री खालतेपणांत जियेली आनी ल्हान कामां तिणें केलीं आनी व्हडतें इनाम तिका ह्या संवसारांत मनशां दिवचें दिल्यार तिणें सडीत ताचेर गर्व करून ना बगार जें कितें तिका मेळ्ळें तें सगळें दुबळ्या धाकट्यांक वांटून दिलें आनी आज तिचें नांव सगळ्यांक कळीत आसा खंयच्याय धर्माचो मनीस जो जावं आमी पळयता जो मनीस मदर तेरेसाच्या विरोध उलयता तेन्ना दुसरीं मनशां सांगतात तशें करिनाका कित्याक तिणें जात मत लेखी नासतना दुबळ्यांची तशेंच कश्ट जाल्यांची शुश्रूषा ह्या तांची भलायकी ताणें बरी केल्या आनी ह्या स्त्रिये विशयांत आमी कितेंच पाड आयकूंक आमी ओप्पना मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो आज प्रत्येक तरान आमी मागीर हेच खालतेपणा बसोत जायते फावटी आमकांच आमी उरतें केलां आनी आमकांच आमी व्हड म्हूण चिंतलां पूण ह्या संवसारांत आमी जेन्ना हो संवसार सोडून वता आसतना कांयच आमी उरचें ना आमी मागीर हेच खालतेपणा बसोत जर आज आमच्या जिवितांत जेजू आसा आज आमच्या कुटुंबांत जेजू आसा आज आमचे थंय हेंच खालतेपण आसूंक जाय जर एक कुटुंब जावन आमी नांवा खातीर प्रयत्न करता उडपणा खातीर वावरून आसा तशेंच आमी दुसऱ्यांचे की सडीत ग्रेस जायचे म्हूण चिंतून आसा तर आमचें कुटुंब आज देवातें आसचें ना जर हेच देवातें आमी पातयणी दवरून विश्वास दवरून ताचे तें मागणें करून आमी मागता तर आमचें कुटुंब शाश्वीत ह्या सस्नाक बाळटलें मुरयेक जर आमी देखींत एक देखी बरीत स्त्री जावन घेता तर मुरयेच्या जिवितांत जायतीं आमी आज शिकोवंक आसा जेन्ना जेजू एका भुरग्याक थंयसर आपोवन हाडटा आनी म्हणटा जर तुमी ह्या भुरग्या बरी खालते जातल्यात ल्हान जातल्यात तुमी स्वर्गराजांत उरते जावन आसतल्यात मुरयेनी हेंच केलें जेन्ना मुरयेक आंजबुडव्यान इस्बी हाडली आनी म्हणालो तूं देवाची माता जातली
मुरयेन कसलें पब्लिसिटी या एडवर्टायजमेंट करूंक ना. हे दुसऱ्यांनी तिचे पांय धुवंक तिणें आपोवंक नात. ह्यात कितेंय चडीत महत्व तिणें घेवंक ना. बगार ती धांवाधवी एलिझाबेथा लागीं गेली आनी तिची 3 म्हयने तिणें सेवा केली. आनी तेंच कालतेपण आमी मुरये थंय पळयता. जेजूय तेंच करता. तेच शिसांचे पांय धुता. आनी ते शिसांचे पांय धुताना ताका कळीत आसलें ते शिसां मदीं थोडे ताका विकृत करतले, थोडे ताका नेगार करतले आनी थोडे ताका सोडून धांवतले. तरी जेजू खालतो जाता आनी तांचे पांय तो धुता. आमच्या जिवितांत आज खालतेपण भोव गरजेचें जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत आमी खालते जावंक तयार ना. जर आज कुटुंबांत कश्ट आसात, कुटुंबांत विवाद आसा, घोव बायलां मदें सारकें ना, तर आमी खालते जावंक तयार ना. बायल सांगता हांवूच सारकी, घोव सांगता हांवूच सारको. जें कितें आमी चिंताव आमी सारकें म्हूण चिंताव तर आमच्या कुटुंबांत समाधान येवचें ना. आज जेजू म्हणटा जर आमी खालते जाता, जेजू मुखार आमी खालते जाता, आमी कितेंच होगडावचें ना. हेच खालतेपणाद्वारे जायते आमी आमच्या कुटुंबांत जोडटल्या. आज प्रत्येक तरान मागया हेच खालतेपणा खातीर आमच्या कुटुंबांत येवन बिडार करूं. आनी तशेंच ह्या कुटुंबांत जर आमी खालते जाता, देवाचें राज आमच्या कुटुंबांत आज आसतलें. हे कृपे खातीर प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवा लागीं मागया. काणकेचें गीत स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी. उडो आनी वायना वेदेशी आयल्या दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणी जावन दिता. स्वादीक मोगान तुज्या जियो आशेता. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी. बापा तुज्या भुतान आमच्या दारोकान आपणाकच भेटयलो कुर्साचेर मोरो. जेजू सांगता आज आमकांच भेटयता. ताच्या बलिदाना वाटेरी जाता. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता असलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नख्या पवित्रेच्या गांवांत श्रेष्ठ म्हणून घे. काकुळदारा बापा तुजे पत्योन तुका भेटवणी करशाक ह्या विधी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमी आमची पातकां बोगूस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वै अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पातके मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवात ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे सवीस पोराचे नावी येता ताका जय जय ओ सगळी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र तुज सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोसोवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण दसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें बुकसांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. आवडतो सोगुट परगटुया तुझ्या तुसा आणि गुण जीवन कोणावर तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनेची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला सुमेस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पुराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पुय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा लुईस पावल आमच्या कोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवन म्हणून सबरो सोदरो मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची कगोल कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस सांग तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे मे संगती बगेन सुजय दिसोपती बगेन दंडता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वंटवती. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना निर्घेवन म्हणूया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र तुझें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुखां वगोस आनी आमकां गाणें पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सुरेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नदरेक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक सोडची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं तुमचे सवे आसूं. माय म्हाका सोकूर सावन एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू आमकां सर्वांक कलतेपणाची वाट दवरूंक आपयलेलो शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सुम्याक दरेकशे बाग म्हाका फवना पुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
येसू दया मुझे तरकाशिला स्वागत तुका काळगा मुझ्या अज्ञात तुझ्या दिगता तुकाच म्हाका ओपुनिकाय अत्मिकान जाता सुमी म्हणटा बाप म्हजे नवी तुमकां धाडटलो तो पवित्रात्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सकड तुमच्या मनांत तो हाडटलो सुरेस्पराक जय प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां ताणें आपल्या उडासाक हे संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाची उपकार 423 423 भगवंत सुदाच्या भक्ती काळो क्रिस्ता आपणे लभलेलो पक्षिकेरे पुंशेताच्या यात्रिकारो देवा हुजरी सांजूद वता तुमच्यो विनवण्यो येया तुमी सोमेत पिडेस्तारो कश्टानी अडचण्यानो येया बरवसो कडल्यानो गेया कैक दयालरावडानो सुदाच्या भक्तिकारो क्रिस्ता आपणे लभलेला पक्षिकेरे पुंशेताच्या यात्रिकारो देवा हुजरी सांजूद वता तुमच्यो विनवण्यो मोगाळ भुरग्यानो भावा भयणीनो आनी यात्रिकानो सांजूदाच्या नव्या मुखांतर आमी देवाक अर्गां दिवया तशेंच आमच्या सर्व गरजां खातीर मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन भावा भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता भगेवन जुतात देव सर्ग राजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता सांजूतात देव आनी येरसांत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गीची माय हांचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात मध्यस्थ मरिपात आमी संगता मागया सोमिया जेजू क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदूत जुळता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उडास करता भगेवन देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतली तुवें धर्माच्या परवीन मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता तुज्या पुरसाच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाक थापता समेस मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सतमानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी भाग्यवन जोत देवा विनवणे तुजे मरी पाद उबारच्यो गरजो आनी नदरेक तुजे दैवीक कशे प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरबसता हे जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची बादयेणी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन सांजूत देवाक मागणे
ह्या संवसारीन जेजूचो सैरो आनी धर्मदोत जावन आसलेल्या भगेवन जोता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सगळे मेळ जेजू सर्वंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सर्वणाची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनुष्यबळाच्या मोगान भरून तुवें रक्षसाच्या मरणाद्वारे सर्गाक नेलोय आनी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्टा खातीरचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कश्ट अडचणी संपोवन निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्यांचो पिकेरीत शारोती जावन आसाय तुज्या मजतीचे बरोबर वचून ही म्हजी घर जाण हांव तुज्या पुण्य क्षेत्राक आगयेन आयला आमच्या सर्व खासगी गरजां खातीर मागता आसतना कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांच्या पासत कोणा पासत मागता म्हणून आमी बासयलां तांच्या पासत मागया आमचे गरजो संगत घाल आमी म्हणया म्हज्या मोतीर काळो खाड म्हजो बाबार दंडळो पिसाच्या म्हज्या आत्मेच्या वयरे तुज्या अपोस्तलीक पदवेन पयस जावंक जाय हे वर्त्या सांगा म्हज्या काळजाची गुडायत हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्यांक बरोबर दिवचे खेरीत देणें तुका देवान दिलां म्हजे जिणेचे खांडे खुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपाची नांवां देखीत तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी अशें आमच्या सिमेजीचे महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेले जावं आमेन भगेवन जुतात देवाक उलय कश्ट अडचणी आनी निराशेन आसलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शारोती जावन आसच्या भगेवन जुतात देवा आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर आमच्या बापा साहेबाक बिस्पू साहेबाक आनी हेरांक हेर फुडाऱ्यांक जेजू कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभ वार्ता सुमेस मनशांक पावोवंक जेजून आपल्या शेतांक ओबराड्यांक धरचे खातीर आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या कवळ्यान सुमेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राचिताक आनी शांती समाधान हाडचे खातीर आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर भगवंत कुटुंबांची येयल्या सुमेन जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर सगळ्या सुमेस पावडत्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सस्नीक शांती निरंतर उसवाड लाभोवचे खातीर आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर सुमेस आनी जेजूच्या बळादीक कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बोलवण्याचेर आनी कुडी चक्रां ओटण्याचेर जैत वर्साक आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूतान रक्त साक्षा भागेवंत जुतात देवा तुवें जेजूचो आनी मोग जायत्यांक वांटलाय तोच मोग आमच्या काळजांनी तूं चडय पातकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी कश्टा अडकळे मध्ये निराशेंत आनी बेजारायेन तुजी कुमक आमकां सदांच मेळो दी अशें ह्या जिणयेच्या पयणान शाबेतायेन समकोवन सर्गी देवाक बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी बावशी कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्तातय आमकां नव्यान जनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा भगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सर्गीच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा भगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नोवेराच्या कुटुंबान भगवंत देवाच्या मजतीन तुवें दळूस केल्ल्या आनी मुखार करूंक शिवेल्या उपकारा पासत बापा भगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे ती पातये दिला सुखान आसतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्ट निराशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा भगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकातांव सुटका दिल्ल्याक दुबाव वेळी मोती घुसवाड दिल्ल्याक आनी गती दुखींनी आमकां बजवण दिल्ल्याक बापा भगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याच जनीत पुता जेजूचे नांवी तुवें देवसरा धरतले येयल्याक बिजूड काळजांक पयस आत्म्यान दिवच्या घटायेन बरयल्याक बापा भगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता ह्या पूर्ण तळार सांसुदाच्या भक्तीक अशी मागणी आयकून तांची बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता ह्या बागेवन जाग्यार सांसुदा मुखान जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा भगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सांसुदाच्या मसतीन ह्या पूर्ण तळार
सवार प्रगतीची कामां जाल्ले खातीर बापा बेगीन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखान आमी मागले सर तुज्या कुशप्रमाणे बेळा काळा तेकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बेगीन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सुमयाचे केले मागणे सगळं आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस भोंवडा बसत देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतले जानवरांतले निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस जी सेवा करच्या समर्पितल्या दाखतेरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सकट पिडेस तांक थाळण्या आनी पथकांतले निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुझ्या मणयारेने हात दवरच्या पिडेस तांक जिविताची बत्ती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्गेचे बाबा आयच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भावा भयणीची सर्व ते सवा जारी कर सांजुदाच्या भक्तिगत जेणयेन ताणी आशिल्ले संतोष समाधान फावो कर आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्गेच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्याची ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर्व ते सवा तूं जारी कर म्हण मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या मोगाळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फोदे काम नासतना कश्टोवच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या दयाळा बापा फावो ती जिणये संगातीन आनी संगाती मेळनासतना कश्टोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरी जिणये संगती मेळोवन बरे कुटुंबां जिवीत जिवचे देणे फाव कर म्हण मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशिल्ल्या सर काजारी जोड्यांची विरमत पाव तांच्या काजारी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्यांचे देणे तांकां फाव कर तांचो संतोष चडय म्हण मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या मरिये पिडेसाचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमान राणये कंकोतीची माय नामनक्षा शिवा अमृतने परवशा तुका आमी बरो मानता आमी परदेशी वेची बाळका या जगतच्या पडटासता आस्कार सोड आमी तुका दान करता तर तुमचे शिकाये तेचे काकोचे दोळे आमचे वेळी पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळे मोगाळे उपकारी मरिये पिडेसा खातीर मागणे महिमा तुका सर्वज्ञ देवा बापा कित्याक तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सोडवून दिवच्या धडलय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे हस्तक मनुश्य सैन घेवचे दल आनी वीक जालोय आनी सर्व आमचे पिडा गुण करून तुवें कशी वेले महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बसवण धरा कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गुण करताय सोरपिडेस उगडास आमी काडया आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या सैऱ्या धैर्यामध्ये कोणी पिडेस आसा तर तांचे बसत मागया सांगतास विविध आस्पत्र्यांनी पिडेन कश्टोवच्या आमच्या भाव भयणी बसत आमी मागया तेच बरी हांगा नोवेनाक आजार जाल्ल्या आमचें तें कितेंय पिडा आसा त्या पिडेतावन गूण जावंक आशेतात तर ती पिडेसो ह्या वेळार उडास काडया प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुज्या साकरा आनी साकारणीचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतलें नितळ जावन पिडे शिडींतली गूण जावन वेगीच ताणें भलायकी जोडच्या क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्व बसया सांजुदा मुखांत मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक नरगांवले तशेंच त्या सावांगासर आसात ते आमी सांजुदा मुखांत देवाक भेटोवन तांचे बसत प्रत्येक रितीन मागया हांगासर आयले अर्गांवले यापुरी आसात एकल्याक बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता दोगांक मेळिल्ल्या स्वरूपकारा खातीर अर्गां दितात दोगांचे रिजल्ट बरें आयिल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्या सदीस पडतो ग्रास पावूक जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता
एकल्याक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याक मतीक शांत समाधान मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचे बाळंतेर बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याक बरी सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता ह्या शिवाय आमच्या खासगी जिवितांत सांज सुद्दां मुखार जायते उपकार लाभल्यात एकडे बरोबर त्या सर्व उपकारांचो उडास काडून आमी काळजांत तावन अर्गां दिवया अर्गां गीत गावन आमच्या सोम्याक आमी अर्गां स्तुती पाठोवया पान संको 192 192 मुखांतर मागोवंक हांगासर जायती तेसावां आयल्यात हे तेसावां तुमच्या मुखार दवरता तेगांचे ब्लड कॅन्सर गूण जावंक तेगांनी राग आनी हट सोडूंक तेगांचे रीण फारीक करूंक कृपा मेळच्याक एकल्याचे जागाचे समस्या परिहार जावंक दोगांची कातीची पिडा गूण जावंक एकल्याची कोर्ट केस बेगीन इत्यार्थ जावंक 5 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक एका कुटुंबाचे जाग्याचे समस्या परिहार जावन बाबांनी एकवटान माया मोगान जियोंक 20 आनी 2 जाणांक बरी भलायकी मेळचे खातीर एकल्याचे बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक 100 काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक तेगांक बरें काम मेळचे खातीर 13 जाणां प्रत्येक तेसावा खातीर मागोवंक उलो दितात एकल्याक पयना वेळार राखून व्हरचे खातीर एकल्याक विज्ञानवरांतले पिडेशिरींतले राखून व्हरचे खातीर एकल्याची एलर्जी पिडा गूण जावंक तेगांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 100 जाणांक घरांत शांत समाधान रास करूंक एका गवा पयले मदें माया मोग आसूंक दोगांची पांयांची गांठ आनी पांयांची तड गूण जावंक तेगांक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळचे बसत दोगांक शिडीची पिडा गूण जावंक तेगांची गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम गूण जावंक एकल्याक शिकोवंक बरी मोत मेळचे खातीर 5 जाणांचे काजाराचे कार्य बऱ्या रितीन जावंक एकल्याची मायग्रेन आनी तकली पिडा पडापड गूण जावंक 8 जाणांक बरी सैरीक फावो जावंक एकल्या एग्जामांत पास जावंक एका कुटुंबाचे समस्या परिहार जावंक एकल्याचो जागो बऱ्या मला विकून वचूंक दोगांनी वायट संवय सोडून बरी जिणी जियोंक तेगांनी आमाल पियोवणी सोडूंक तेच परी प्रत्येक इराद्या खातीर मागोवंक हांगासर आयला उलो आयला रायन जूड ताका बरें काम मेळोवंक आनी ताचें फ्लॅट सेल जावंक आशा आनी प्रवीण काजारी जिवितांत तृप्ती
आनी दोतोसकाय तशेंच बरें काम मेळोवंक फावस्तीन हाची सर्व तेसावां जारी जावंक लॉरेन्स म्हणल्यार हाणें सोरो सोडूंक मायकल हाका काम मेळोवंक राणी देवी उत्तर प्रदेशांत आसा ICU तो आसा भलायकी बरी ना ताच्या बऱ्या भलायकी बद्दल मागोवंक उलो दिला वलेरियन पिंटो कॅन्सर पिडा सुसून व्हरूंक करपा मेळचे खातीर एका संस्थेचे रीण फारीक करूंक आनी बरे मनाचे उदार दानी मुखांत्र तांकां कुमोक मेळोवंक तेका जाणांक घर बांदूंक जागो मेळोवंक प्रसन्न म्हणल्यार हाका सर्व रितीन सुटका मेळोवंक तशेंच ब्युटी पार्लरांत बरे बिझनेस जावंक तशेंच BCOMच्या परिक्षेंत बरे मार्क्स काडून पास जावंक तशेंच एकल्याचो अंकल फ्रांसीस कुयेल्लो तो सिरियस आसा ICUंत आसा कोडयाळांत ताच्या बऱ्याक भलायकी बसत तशेंच 3 म्हयन्याचे बाळशें तकले ताव न्हू ब्लिडींग जाता ब्लिडींग रावना हे जे हॉस्पिटलांत आसा ताच्या बसत मागोवंक प्रतीक उलो दिला तेच बरें मोगाचे न्हय आमी यात्रीक हांगासर जायते गरजां खातीर मागोवंक आयल्या ह्या वेळार आमच्या सर गरजां खातीर मागया आनी एका गिता मुखांत्र आमच्यो गरजो आमी सर्गेच्या बापाक भेटोवन दिवया Sumiace naviam suata Kane resta ser kane sosa सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोपे आसूं प्रार्थया दयाळ सुमिया भवर्थच्या बुजवणदारा तुझी मीत मेर नतलेली दयाळाय आमी मागता पेढे शेडेन कश्टूंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दी एकामेका सुख समजणी आनी मना भेद पयस करून एकामेका कळसातावन बोगसून जियेवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्ट वरवीं सुदारसून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जातल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या सांगाता राव तांची आतली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवन दीत तूं जियेत आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सरस्वत देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले पासोवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यान आमचे सांगाता आसा तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करून तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचें सर्व वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान प्रजळीत करूं आमेन आनी सोय पदवीदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदांच आसूं आमेन सर्वेस पोरा बापा सर्वेस पोरा देवार स्नारा सांगता सर्वेस पोरा बापा सर्वेस पोरा बापा सर्वेस पोरा देवार स्नारा सर्वेस पोरा सर्वेस पोरा सर्वेस
Krista sumya Jesu, Krista sumya Jesu, Krista sumya Jesu surgundara, Krista sumya Jesu, Krista sumya Jesu, Krista sumya Jesu sarvundara, 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 sarvundara sada bandhan ka, sarvundara, sarvundara, sarvundara sada bandhan ka. Parakrita, Povit Parakrita, Povit Parakrita Busvondara, Povit Parakrita, Povit Parakrita, Povit Parakrita Busvondara, 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 Busvondara sada bandhan ka, Busvondara, Busvondara, Busvondara sada bandhan ka. Deva Mokha Sagora, Deva Mokha Sagora, Mokha Sagora, Triye Deva, Triya Mokha Sagora, Mokha Sagora, Mokha Sagora, Triye Deva, Triye Deva, Triye Deva, Triye Deva sada bandhan ka, Triye Deva, Triye Deva, Triye Deva sada bandhan ka. Alleluia, 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 Amen, Alleluia, 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 Amen, Alleluia, 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 Amen, Alleluia. ह्या बहुपवित्र सक्रामेंतांत हजाराच्या जेजू हो वेळ आम्ही तुका समर्पिता. ह्या देव तेंपलांत आम्ही एक कुटुंब जावन वर्त्या भावार्थांत आनी बरबुशांत संगता जमल्या. सोम्या हो वेळ तूं पवित्र कर, तुझ्या हजीरपणांत हो वेळ तूं आशीर्वादीत कर. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक हे संवसारी ओपून दिलो. आमची नीत करूंक न्ही, बगार आमची सुटवण करूंक ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. हो जेजू ख्रिस्त
ह्या ल्हान उंड्या रुपार आमच्या मुदगात क्रूस हजर आसा. काही दोग या तेग म्हजे नावे सांगता जमतात, थंयसर हांव आसतलो म्हणून तुवें सोम्या बसयलाय. ह्यात तुज्या उतरांचेर भरवोसो दवरून सोम्या हांगासर आमी हजर आसा. तो गरोस हांगासर हजर आसाय म्हूण आमी पातयेता. सोम्या तुवेंच म्हणाय, जेन्ना मनशा पुताक उंच उबारतले तो सट्टांकी बापा थंय ओडटलो. सोम्या ह्या वेळार आमी तुका ह्या आल्तारी वयर उंच उबारला. तुजी स्तुती करूंक, तुका महिमा दिवंक आमी हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार दिमी गेल्या. सोम्या हो वेळ तूं पवित्र कर. हेच तुज्या पवित्रपणांत आमकां दवर. स्वरमचे उणेपण ह्या वेळार सोम्या आमी तुका भेटयता. सदांच तूं आमचे सांगता आसाय म्हूण पातयेता. सोम्या ह्या वेळार प्रत्येक रितीन जे कितें उणेपण आमचें तें आसा, जे उणेपण आमच्या कुटुंबांत तें आसा, सोम्या ह्या वेळार तुका आमी अर्पिता. सोम्या आमकां तुवें एक सुरी जावन सोडूंक नाय. बघा तुज्याच पवित्र आत्म्याक आमकां तुवें बसयलाय. सोम्या ह्या आराधना वेळार आमी प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याच्या मनाक हें आराधन भेटयता. हो पवित्र आत्मो तुवें आमकां सर्वांक दिल्लो जावन आसाय. जर आमी आज धैर्यादीक जावन आसा तर हें धैर्य पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्लें जावन आसा. जर आमचें थंय भावार्थ आसा, हो भावार्थ पवित्र आत्म्यान जिवा बरीत केला. जर आमी आज क्रिस्तांव समर्थित आसा तर हो भरवोसो ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां दिला. सोम्या जर हो पवित्र आत्मो तुवें दितो नातलोय तर त्या अपोस्तलां बरी आमी तुका सांडून वेते आसल्या. सोम्या ह्या पवित्र आत्म्या पासून आमी अर्घां दिता. सोम्या ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी पवित्र आत्म्याक मान करता. सोम्या प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र आत्म्याक आमचो सांगाती जावन, बुजवणदार जावन आनी तशेंच मजतदार जावन आमकां तुवें दिलाय. पवित्र आत्म्या ह्या वेळार ह्या आमच्या भोंवती जिवितांत तुवें बसयल्या सर्व आशिर्वादां बसोत आमी तुका कळसांतावन अर्घां दिता. पवित्र आत्म्या तुका आमी मान करता. तुजी स्तुती आमी करता. तुका महिमा आमी दिता. हे पवित्र आत्म्या आमच्या कळसांत धाड तुजी देणी आम्हा सर्वांचेर. सदांच आमी देवा थंय रावूंक, देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरूंक, ह्या उतराचेर आमची जिणी बांदून हाडूंक हे पवित्र आत्म्या आमच्या काळजांत तूं ये. पान संको 280. ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला गो, दैवी देणी तुला गो. ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला गो, दैवी
देणी तुला ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान। पुष्पोंदरा आमच्या दया ओफी करणारा जामा तुका सांभोमा करता भक्ती आराधा येतो पवित्र आत्मा दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला येतो येतो ये पवित्र आत्मा ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान। सुमियाची हो वेळ आम्ही तुका पेटयता। ह्या वेळा प्रत्येक रीतीनं आमचे जिवीत आम्ही तुका समर्पिता। सुमियास जितले आम्ही तुका समर्पिता तितलेंच आमकां तूं तुज्या पवित्र आत्म्यान भरतलोय म्हणपाक येता। सुमी आमचे जिवीत आमी तुज्या मुखार पेटयता। हे जिवितान असले सर्व आमी तुज्या मुखार खाली करता। सुमी आज आमी कितले आमकांच खाली करता की तितलेंच आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं बरो म्हण मागता। सुमिया जेजू जेन्ना जकेवाक तुका पळोवंक आशा आसली तो त्या रुमडे रोखार सोडून तुका राखून आसलो। एक दिश्ट तुजेर घालूंक तो अत्रेकतालो पूण सुमिया तुवें दिश्टेच्या की सडीत ताच्याच घरा वचून जेवणांत वांटो घेतलोय। ताका मात्र न्ही बघा तुज्या सगळ्या घराण्याक तुवें बचाव केले। सुमी एका मनशाच्या भवार्था खातीर एक घराणें बचाव जालें। सुमी आज आमी जांबुरो एकलींच ह्या नोवेनाक आयिल्ल्या ह्या आराधनांत आमी वांटेली जाल्या। जांबुरो आमच्या कुटुंबाची हांगासर नात। जांबुरो ती कुटुंबाची हांगासर येवंक आशे नात। जायते फावटी आमी तांच्या पासून तो मागला। सुमी आज एक विशय तूं आमकां सांगताय जो कुटुंबांत एकल्या लागीं बाबार्थ आसा तर सुमिया तूं सगळें घराणें पवित्र करताय। सुमिया जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक बदलूंक मागला। सुमिया आज आमी आमकां बदलूंक मागता। पवित्र आत्मो हर एकल्यांचेर आयलो तशेंच आज सुमिया म्हजेरय ह्या पवित्र आत्म्याक तूं धाड। हे पवित्र आत्म्या मार्फत म्हजें जिवीत बदलून म्हजें कुटुंब म्हजें घराणें तूं पवित्र कर। सुमिया जेजू ह्या वेळार आमी समर्पिता आमच्या कुटुंबाक। सुमिया ह्या कुटुंबांत जर मागणें उणें आसा तर मागण्याचो स्पिरीट तूं वाडय। सुमिया आमच्या कुटुंबांत आज पिडा शिडा आसा। सुमिया आमकां कुटुंबादारांक तूं बरी भलायकी दी। सुमिया आमच्या कुटुंबांत असमाधान आसा
हे समाधान तुझ्या पांया तळा आमी समर्पिता जावं पुरो गोप बायला मध्ये समाधान ना हर एक दीस झगडें आनी झूज आसा सो आज आमी मागता ह्या कुटुंबा बसोत सो आमचे कुटुंब तुझ्या पांया तळा ह्या वेळार समर्पिता सो जेजू आमी समर्पिता हे फिरगस कुटुंब आनी तशेंच दुसऱ्या फिरगस जेतावन आमी आयिल्ल्या सर्वांक तुका भेटयता सो एक कुटुंब जावन हांगासर तुवें आमकां सांगात हाडलाय सो जेन्ना आमी सांगाता मागता आमच्या मागण्यांत सडीत सखत आसा सो ह्या वेळार आमी हें कुटुंब तुका समर्पिता सो आमी समर्पिता आमच्या राजवटकी बसत ह्या आमच्या राज्या बसत जो बरो आज आनी फाल्यां आमचो सरकार आपली पदवी आपणायता सो तुजे कुशे पगार कोणूच मनीस अधिकाराक पावना सो आज हांकां तुवें अधिकार दिल्ल्याक आमी सर्व अर्घ दिता ह्या अधिकाराचो दुरुपयोग करिनासतना लोकांच्या उदरगते खातीर वावरूंक तांकां तूं आशिर्वादीत कर सो हर एक अधिकार ह्या वेळार आमी तुका समर्पिता सो आमी समर्पिता आमची दिएसीज ह्या दिएसीजांत असले सर्व यासाक धर्मीक आनी सर्व लायक सो आमच्या खालसांत तुज्या पवित्र आत्म्याक तूं धाड तुजी खरी इगस माथा बांदूंक आमकां तूं सकत दे सो जेजू प्रत्येक रितीन आमी समर्पिता आमची पातकां ह्या आमच्या सर्व पातकांतले आमकां तूं निवार जावं पुरो आमी जायतीं पातकां धरल्यांत हर एक उपादेश आमी मोडल्यात सो तूं जावन आसा एकाकुळदार सोडवणदार सो ह्या वेळार आमची पथकां तुका आमी समर्पिता सो आमी समर्पिता आमचे सर्व कश्ट सो आमी समर्पिता आमची बेजाराय आमचे संकश्ट आमचे आकांत जो बरो आमच्या कुटुंबांत आमी एकसुरी आसा आमची म्हणली मुगाची कोणूच आमच्या सांगता ह्या वेळार नात जावं बरो आमी प्रायवंतां जावन आसा आमची भुरगीं बाळां आमकांच पळयनात सो हे कश्ट ह्या वेळार आमी तुज्या मुखार समर्पिता हर एका कश्टांत आमी तुजो कुरीस पळोवंक आनी हो कुरीस आमी मोगान वेंगून दवरूंक तूं आमकां कृपा दे सो आमचें जिवीत ह्या वेळार ह्या गितां द्वारे आमी तुका समर्पिता
गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोची दिता तुका घडीता एक सूर हंसाना निरासपणा हावासा तोच मोसो बरवसो दितो म्हाका आसरो बसवून म्हज्या आत्म्यासो गे सोमिया गे सोमिया गे तूं म्हाका गे तूं म्हाका काळीज मोची दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोची दिता तुका संसारी कुशालाय सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पत्त्याच्या जाळांत हांव सांबळोन आसा सोमिया काकू म्हजे तूं दवर गे सोमिया गे म्हाका काळीज मोची दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोची दिता तुका समर्पिता जेसू म्हजें जिवीत मोचें जीवित साधन आत्मीची नेतळ म्हाका तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोची दिता तुका Alleluia, 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 Alleluia. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाक आमी तयार करता आसतना आमी प्रत्येक तरान मागया पवित्र आत्म्याच्या देण्या बसवतो हो पवित्र आत्मो आमचेर येवन आमची दारूण काळजां तो मोवाळ करूं ही आमची बिसुडलेली जिणी तो फळाबरीत करूं सर्व उणेपणांतलें आमकां तो निवारो सदांच देवाचो उडास आमी करिसो हे सदेवाच्या त्या वाटेन आमी चलाशें हो पवित्र आत्मो आमकां अभिशेक करून दी म्हणून ह्या वेळार उरत्या भवार्थांत आमी मागया हो पवित्र आत्मो आमकां सर्वांक एक धर्मार्थ दिणे जावन जेजून दिला जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो जेरुसलेमांत रावा निरंतरी मागणें करा पवित्र आत्मो तुमचेर येसर तुमी मागा ह्या वेळा प्रत्येक तरान समया हे पवित्र आत्म्या पासून आमी मागता हे पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आमचेर तूं दी
सर वायटांतले आमकां निबार आनी सदांच आमी भवार्थांत भरोशांत आनी मोगांत वाडोवंक ह्या पवित्र आत्म्या मार्फत आमकां तूं कृपा दी. येसू जेजूचें आशिर्वाद आमी घेवंक ह्या वेळा पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायत आसतना येसू आशिर्वादाक आमी लालेवन मागया. हो अभिषेक आज आमकां जेजू आमचेर घालतालो. हो अभिषेक आमचेर दिवंक हो जेजू आमकां कृपेवंत करूं. ह्या दिसा आमी एक सुरी नांव बघा पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आसा. ह्या वेळा पवित्र आत्म्याचें गीत गायत आसतना आमचें जिवीत आमी समर्पया. हो जेजू आमकां आज हे सर्व पवित्र आत्म्याच्या देण्यांत भरतलो म्हणून आमी दीर्घायुसांत आमी पात येवया. ह्या पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा हो पवित्र आत्मो आपल्याच्या सांचेर आयिल्लो. हो पवित्र आत्मो आज जेजू आमचेर धाडना आमचें जिवीत आशिर्वादीत करून दी म्हणून ह्या वेळार प्रत्येक तरान मागया. उबी रवया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पाण संख्या 275.
विश्वानी pois canturici ăstăcat ăt mea cam ceadi bolgăta. Dai săramcea dușmana Disau kasayamcea disa Sărcea kami waitakan pat Tumukar warwos amciba Dai săramcea dușmana Disau kasai amcea disa Sărcea kami waitakan pat Tukar warwos amciba Tuen saiba पवित्रत्याची ओळख सांगशील वृंदादेची तुवे साईबा आका देवची ओळख पापाची भूताची आणि तुझी पवित्रत्याची ओळख सांगशील वृंदादेची आनंद सर्गांते बाबा ताच्या जीवन झाल्या भूता आनंद तुका पवित्रत्या सदा काल सस्नाच्या सस्ना आनंद सर्गा देवा पापा ताच्या जीवन झाल्या भूता आनंद तुका पवित्रत्या सदा काल सस्नाच्या सस्ना आमेन. सोन्याचे आशीर्वाद घेवंक आमी दिमी घालया आनी आमकां समी तयार करया. Amen.
अज्ञान जिसुये मुझा मोना जिसुये मुझा जीविता जिसुये मुझा कारसा जिसुये मुझा अज्ञान जिसुये मुझा मोना जिसुये मुझा जीविता काळजादा रुगड सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार कर तुझे तैजी येता काळजादा रुगड सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार कर तुझे तैजी येता जिसुये मुझा जीना जिसुये मुझा सोपता जिसुये मुझा करने जिसुये मुझा जीने जिसुये मुझा जीना जिसुये मुझा सोपता जिसुये मुझा करणे जिसुये मुझा जीने काळजादा रुगड सुमयारा कोणासा तुका स्वीकार कर तुझे तैजी येता काळजादा रुगड सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार कर तुझे तैजी येता जिसुये मुझा कष्टा जिसुये मुझा दुःखा जिसुये मुझा पीडे शिडे जिसुये मुझा संकष्टा जिसुये मुझा कष्टा जिसुये मुझा दुःखा जिसुये मुझा पीडे शिडे जिसुये मुझा संकष्टा काळजादा रुगड सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार कर तुझे तैजी येता काळजादा रुगड सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार कर तुझे तैजी येता
무자 가사 지수의 무자 극량 지수의 무자 모나 지수의 무자 지위다 지수의 무자 가사 지수의 무자 극량 지수의 무자 모나 지수의 무자 지위다 पळगादा उघड सोम्याला कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैजी येता पळगादा उघड सोम्याला कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैजी येता 지수의 무자 진파 지수의 무자 섭파 예수의 무자 걸레 지수의 무자 지네 지수의 무자 진파 지수의 무자 섭다 지수의 무자